मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. इश्टानो आयच्या माणका मदें कार्यावळींक तुमकां समेस्ताक माय महोत्सव आनी उर्बेवरीत येवकार. जायते कलाकार ह्या कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार येतात. जायत्या कलाकारांक जायती उमेद आसता पालकाचेर कितें तरी नॉवल करपाचें. असलोच एक मनीस फोंड्या म्हालांतलो आमचे बरोबर ह्या खिणांत आसा. जाणें फकत तियात्रूच करून तो ओगी रावंक ना, त्या फुडें ताणें पावलां मारून चलचित्रां तयार करपाचेंय काम केलें. ताचे बरोबर आमी थोडी भासाभास करुया आनीक थोडे ताचे विचार तुमचे मेरेन हाडपाचो हांव प्रयत्न करतां. जोकी कॉन्सेसांव गॉम्स आयच्या कार्यावळींत येवकार. खरेंच तुका मेवल्या उपरांत थोडे वेगळे विचार लोकांच्या मुखार येतले हातून इल्लोय दुबाव ना. कारण एक पालकाचो नोट कसो वावुरता आसतना तियात्र स्वताचे बरयले पालकाचेर हाडले म्हणटच तुवें बरयलेल्या तियात्राचेर आमी पयलीं भासाभास करुया. सगळ्यां पयलीं तियात्र म्हणटा म्हजो हांवेनूच पयलोच एक तियात्र बरयलो. तो बरोवचो पडलो म्हाका, पूण तितून हांवें एक्टींग करूंक ना. हांवें दुसऱ्या भुरग्यांक मातशें घातलें कित्याक हांव तेन्ना मातसो भियेतालो स्टेजीर चडपाक आनी म्हाका एक्टींग करपाचें अशें नासलें भितर. एक्टर जातलो वो तियात्रीस्ट जातलो अशें नासलें. पूण हांवें ते भुरग्यांक तयार केले आनी आमच्या गांवांत एक गॅदरींग कशें करून हांवें तो ल्हानसो तियात्र वयर काडलो. त्या उपरांत अशें जालें की तो लोकांक लायक जालो आनी दुसऱ्या गांवांत आमच्या दुसऱ्या वाड्यार खांडेपार म्हणटा थंयसर तांणी तशेंच 2 तियात्र दवरले म्हणजे आमचो आनी तेंचोच. तेन्ना तेंच्याय वाड्यार कांय जायनासले प्रोग्राम. पयलींच पटपट तेणी ऑर्गनायज केले आनीक तातूंत म्हज्या भावान तियात्र बरयलो आनीक म्हाका फोर्स केलो की तूं एक्टींग कर तितून. पूण हांवें म्हटलें ना, हांव एक्टींग करना, म्हज्या एक्टींग जायना आनी हांव एक्टींग करना आनी हांवें सोडलें. मागीर हांवें पळयलें की सगळे आमची फॅमिली म्हजे भाव शेजारी सगळे इनवॉल्ड आनी हांव एकटोच भायर रावता. तर हांवें म्हटलें हांव कोत्तां पूण म्हाका एक्टींग म्हणल्यार खबर ना आनी आमच्या गांवांत कोणूच ना तर एक्टर ना वो तियात्रीस्ट असो कोणूच ना. आतां म्हजेर प्रॉब्लेम जालो, हांव कितें करूं. हांव म्हणलें कोत्ता म्हटलें. त्या तेंपार मागीर हांवें एक निर्णय घेतलो हांव कोत्तलो म्हणून आनी हांवें चिंतलें आतां एक्टींग कशी कोत्तलो. तेन्ना म्हाका एक उगडास येयलो. हांवें एक मिंदे बांदाराचो तियात्र पळयलोलो. तातूंत म्हाका आल्फ्रेडाची भुमिका आवडलेली, डॉक्टराची भुमिका ती. आतां ते भाशेन हांवें करपाचो प्रयत्न केलो आनीक हांवें ते भाशेन केलो. म्हणजे तातूंत एक डायलॉग आसलो बरोच आनी तो हांवें एंटनी सेनाच्या आवाज तेन्ना एंटनी सेना फॉर्मान आसलो तो म्हाका बाय हार्ट जालो. एंटनी सेनाच्या आवाज केलो आनी लोकांक तो खूब लायक जालो. लोकांनी जायते एप्रिसिएशन केलें म्हाका आनी त्या उपरांत म्हजी जायती उमेद वाडली. अशें करून दुसऱ्या गांवांत गेलो. दुसऱ्या आमच्या ओपा वाड्यार थंयसर तांणी केली. थंयसर हांवें एक म्हजी प्ले बरयली. सारकी प्ले तेन्ना बरयली आनी तेन्ना म्हाका प्ले म्हणजे म्हाका एक आयडिया मेळ्ळी प्ले कशी बरयता ती. कित्याक तेन्ना कोंकणी आमची भाशा जाल्ली कोंकणी मराठी चलताली चळावो तेन्ना म्हाका एक ल्हानसो बूक मेळ्ळो आनी त्या बुकाचेर एक काणी आसली बेब्याची. ताचेरच हांवें ती सुरवात केली बरोवपाक आनी एक केस जाली आमच्या उजगांवान एक मॉलेस्टेशन. तेन्ना मॉलेस्टेशनाक व्हडलो वॅल्यू नासलो, कोण व्हडलें कॅर करनासलें कितें जालें आतांचे भाशेन नासलें आनी ताचेर हांवें ती बरयली आनी तो जायती तांकां लोकांक खूब आवडली ती आनी जायती लोकांनी एप्रिशिएट केली. त्या उपरांत म्हजी एक फादर आसलो आमकां इगोजेन फादर इमेदियो ब्रागांज म्हणून ताणें एकांकिका दवरली आनी आमच्या वाड्यार म्हाका केलो तूं हें करपाचें म्हणून. आनीक त्याच वर्साक फोंडा शारान फोंडा क्रिसमस कमिटी तांणी फर्स्ट टायम एकांकिका स्पर्धा तेन्ना एकांकिका स्पर्धा चलताल्यो आनी तांणी म्हाका सांगलें जे की आमी पयले फावट करता तूं मातसो यो. तांकां कोणे तरी म्हाका इंट्रोड्यूस करून दिलो आनीक आनी दोनीय एकांकी एकाच दिसाक आमचे उजगांव इगोजे लागीं आनी थंय. आनीक तेन्ना ट्रान्सपोर्टूय नासलें, म्हज्या लागीं बायक आसली. आमी कशे भशेन फादराक सांगलें मातशें बेगीन कर. फादरान केलें आनी आमकां धाडलें आनीक फोंड्यान गेले. फोंड्यान आमी केलो
आनी फोंड्यान केल्या उपरांत आमकां जायत्यो ताळयो पडल्यो आनी हें पडलें आनी सांगपाचें म्हणलें म्हज्या उजगांवान म्हाका सेकंड लास्ट म्हणजे हांव 5वो आयलो पूण फोंड्यान म्हाका ऑल गोवा फर्स्ट येयलो आनी थंयसर जायती एप्रिसिएशन जालें लोकांनी आमच्या ग्रुपाक खूब वाखाणलो आनी अशें आमकां 3-4 कडेन आपोवन व्हेले तेन्ना आमकां कांय आयडिया नासली हे परी म्हजी सुरवात जाली मागीर हांव थोडे तियात्र करूं लागलो गांवांत वर्सा एक असो कोत्ता मागीर जायते जालें मागीर हांव मातसो सीक पडलो सीक म्हणल्यार म्हाका गिडिनेस आजुनूय म्हाका तो प्रॉब्लेम आहा तेन्ना मागीर हांव मातसो स्टेजीर चडपाक भिवंक लागलो मागीर एक दीस कितें जालें हांव म्हणलें करचो ना आनी गांवांत अशी जेलसी जावपाक लागली म्हजो तियात्र बरो तुजो हें मागीर हांवें तें सोडून दिल्लें मागीर एक दीस मिसाक गेलो मिसाक मिशन संडे आसलो फादरान एक शर्मा घालो मिशनाचेर म्हणजे आमचें मिशन कितें तेन्ना म्हाकाय दिसलें म्हजें तरी कितें मिशन आहा पूण हांव सीक आसलो हांव कितें करतलो हांव जाणा तियात्रा दिशी मॅसेज दिवपाक जाता म्हणून आनी तेन्ना हांवें चिंतलें तेन्नाच म्हाका आमचो 2 दिसांनी फोंडेचो कृष्णा नायक ताका जायते जाण वळखता कॉमेडी करता तो म्हाका मेळ्ळो आनी म्हाका माल जेके आपूण तुका सोदतालो कित्याक तेच्या तियात्रान पयलें हांवें केल्लें तर हांवें म्हणलें कित्याक रे तो म्हणलो पळय आपूण एक तियात्र करता आनी तें तियात्र कम नाटक कशें आनी तातूंत माल तुका हिंदू रोल म्हणलें हांवें म्हणलें कृष्णा पळय म्हाका म्हणलें प्रॉब्लेम आहा रे असो जाता म्हाका म्हणलें भिरांत दिसता स्टेजीचेर घुंवळ बी येता तो जाकोबाची स्टायल मारतालो तो म्हाजी फकाणां करपाक लागलो पळय मालो जॅकी जाकोबाची स्टायलीन म्हणलें तेणें जॅकी तुवें भिवपाक गरज ना जोरी तर तुका स्टेजीचेर कितें जालें न्हू आमगे मुन्सिपाल्टी गाडी हाडपाचो तुका व्हरपाचो मालो हांवें म्हणलें ओके जालें मरे म्हणलें हांव म्हणलें करता मागीर कितें जायत जाल्यार म्हजेर घाल नाका आनी हांवें ताजो तो एक्सेप्ट केलो आनी हांवें पयलो शो केलो तेन्ना म्हाका गिडनेस बी कांय येवना एक करेज येयली आनी अशें उमेदीन आमी ते फुडें आयलो ताजो 1-2 वर्सां आमी तो तियात्र चलयलो ताजो आनीक जायते 64 सुमार शो जाले तेन्ना आनी तेन्ना पिटर रोशन हाडटालो तो मुद्दम तांकां इनवायट करून आनी म्हज्या ऑपोजीट रोशन हिंदू रोल करताले सो दोगांयचें कॉम्पिटिशन बरें वतालें आनीक रोशन म्हाका सांगतालें जॅकी म्हाका हें उतर दिया पिटर कॉमेडी करतालो पिटर म्हाका सांगतालो हें उतर दिया तांकां ती म्हजी हांव तांकां मागता तशें दितालो आनी ती तांकां म्हजी कळ्ळी म्हजो फॉर्मेट कितें तो कळ्ळो आनी त्या उपरांत म्हाका पिटरान आपल्या हेळां गेलो आनी ते हेळां करता ताणें म्हाका पिटराच्या हेळाक कितलो रिस्पॉन्स मेळलो की तो रोल एक रोसोना भाशेन आसलो आनीक हांव ती एक्टींग करतालो तेन्ना लोक पिटराक म्हणटाले अरे हो भुरगो कोण सारको पोज रोसोना भाशेन काडटालो आनी पिटर म्हाका येवन सांगतालो म्हाकाय मातशी उमेद येताली म्हाका रोसोनाक कंपेर करता त्या सो ह्या उपरांत जायते अशें जालें मागीर कायतान आमचो कॉमेडियन कायतान तो तियात्र करतालो तो म्हाका सदां नॅगेटीव रोल दिवप म्हजे बरे पावरफूल रोल आसताले ते जायते जण वाखाणणी करताले तेन्ना रिको रोड येयलोलो तेणें म्हाका एक सोयेक दिलो आपल्या तियात्रान पूण हांवें ताका पयलीं सांगलें म्हज्या लागीं कांतरां जायना हांव कांतरांक भिता मागीर तेणें म्हाका आपल्या तियात्रान एक तेणें एकूच थोडे शो केले तेजे म्हणजे ओल्ड तियात्र केलो आनी ताणें म्हाका गोमंत विद्यानिकेतनान पयलो शो केलो आनी म्हज्या मतीन सदांच आसलें हांव आदल्या तेंपार तियात्र पळयतालो रुजारीचे रोसफोनाचे केन्ना अशें दिसतालें की गोमंत विद्यानिकेतनान एक चान्स पडल्या पुरो म्हणून एक पांव दवरपाक असो एक वीश कशें आसलें हेर कडेन म्हाका तूं आख्या संवसाराक गेलो न्हू कित्याक त्या तेंपार तियात्र म्हणल्यार मारगांवच पयलीं दिसतालें गोमंतकार आनी सगळो लोक आसतालो तशें एक वीश कशें आनी तें वीश म्हजें रिकॉर्डान पुरे केलें हय शाण्या राव तू माझ्या हातांतल्या सुटच्या ना राव शाण्या कितें कितें आयकना तुजो हांव सदांच अशीच कोत्तेली तुज्या सांगातान नांगातोय भोंवतेली सोडशी तो जीव दिवन मोतेली
मोजे सूख दिवचो ना तुका दूख तुझे विणे कोणा म्हाका मुखेला काळजांतान सांगता जुराम येतान खुशाल हांव दवरतलो तुका अरे तुमची दारां उगडून भायर घाल पळयात हांव जर तितून आसा जाल्यार जाग्या जायात पळयात आयज हांवें तुमच्या पासत कसलो त्याग केला तो मोगान भोंवची विस्वाशी रावची मोग आमचो करचो न्हय कमी येई तर तुफान फुडो करचो मोगान एकामेकाक सोडची न्हय आमी जोकिंग गोम्स आमी तुका जॅकीच म्हणटात तर जॅकी 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 हें तियात्र सोडून तुका पिक्चरांचें पिशें कशें लागलें पिक्चरांचें म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार हांव केन्ना चिंतूंक ना हांव फिल्मां करतलो वो म्हज्या लागीं फिल्मां जातलीं अशें म्हणून तूं जाणा आमचो स्प्रीट चार्ली चॅप्लिन तो आमच्या फोंडेचो तो सदांच ते म्हजे तो तियात्र पळयतालो म्हज्या सांगाताक जायते पाड आसतालो आनी तो म्हाका जेन्ना म्हजी फर्स्ट एकांकी तेणें पळयलें तेन्नाच्यान तो म्हाका सारको एप्रिशिएट करतालो आनी तो सदांच म्हणटालो म्हाका जॅकी तूं स्क्रिप्ट हाडून दी आपणा लागीं आपूण पिक्चर काडटा तुजें हांव म्हणटालो आमचे कडेन बजेट खंय येता ती फिल्मां करपाक तो कितें म्हणटालो तूं त्या भिनाका सगळें आपूण करता तूं कांय भिवपाक गरज ना आनीक अशें हांव ताका कट मारीत आसलो म्हाका फिल्म करपाचें नासलें एक दीस कितें जालें तो फोंड्या सोडून आमच्या फातोर्डा रावपाक गेलो आनी म्हाका मेवळो मारगांव म्हाका म्हणूंक लागलो अरे तुगे कितें जालां तूं फिल्म करता काय करना हय हांवें म्हटलें करया रे म्हणलें करया रे तुमी म्हणलो फोंड्याकार मालो सारकें फोंडानूच उरतले ना आपणाक पय रे मालो आपूण मडगांव कितलो शायन जालो तुमी केन्ना सुदरपाना मला म्हाका एक तरेन राग येयलो हांवें म्हटलें हय मरे म्हणलें तूं कोत्ता मरे सगलें ओके म्हणलें एक्टरां बिक्टरां तूं सांगा हांव म्हणलें कोणा सांगपाना म्हाका म्हणलें कोणा कडेन उलोवपा भिराय दिसता बरें माल तूं काय म्हणलें तूं स्क्रिप्ट घेवन यो आनी ताणें सगलें लुईसाक बेन एमांजेलीस आंतोनेत आनीक आमचो फेर्नांद अशें सगल्यांक आपयलें आनी तेन्ना म्हाका ती फिल्म स्क्रिप्ट तेन्ना VCD चलताली न्हू पूण ती म्हाका कशी बरयता ती कळनासलेली लुईस म्हाका म्हणलें हें तुजें बरें जावपाना तें म्हणलो तूं चेंज कर बेनान म्हाका थोडी आयडिया दिली आनीक हांवें ती बरें म्हणलें हांव चेंज करता आनी रोखडो घरा गेलो आनी एकूच रातीन हांवें ती बरयली परत चेंज केली आनी केली पूण मागीर कितें जालें एक्टर कोण कुयीट आनी हूंय तशें वचोंक लागलें आनी म्हाका कोण मेळना ती बरें वर्सान सुमार म्हाका फेर्नांद मेळ्ळो कोणाय तरी तियात्राक आनी म्हाका म्हणलें जॅकी तूं फिल्म करतालो ना रे कितें जालें हांवें म्हणलें तें म्हणलें कोण पावलें म्हणलें हांवें ड्रॉप केलो रे तूं आपणा येवन मेळा मागलो आमी करया मागलो आपूण हेल्प करता तुका मागलो आनी हांव ताका मेळ्ळो आनीक मेळ्ळो आमी उलयले आनी ताका ती तो म्हणलो ओके आहा हो रोल मागलो आपूण करता मेन आहा तो आनीक यार तूं कास्टींग पळय मागलो तेन्ना आमी पिड्यार म्हाका जोन मागीर एडिसन कॉमेडियन एडिसन तो आयज आमच्या मदें ना पूण तो म्हज्या वांगडा आमच्या 22 वर्साची तियात्रान म्हज्या वांगडा आसतालो तो आमची फ्रेंडशीप आसली हांवें म्हटलें एडिसन हो एक रोल तूं आनी तूं म्हणलें तेजे कांतरान तूं काड आनी एक म्हणलें हिरोईन जाय तो म्हणलो आपूण चोयता म्हणलो तो कॉमेडियन कॅनी आहा तेका जायती वळखी आसता म्हणलो म्हाका तेणें एक दीस आपयलो आपल्या शॉपार हिंगा वार्का आनी हांव गेलो आनी ताणें कॉमेडियन अनिता तेका कोण वळखनासलो तेन्ना पयलेच फावट आपयलें तेणें आनीक अनिता तेणें म्हाका दिसता 16 वर्सां कितें आसतलें तें येयलें एक हिरो होंडा घेवन येयलें एक दादलो कसो हांव भियेलो ही आनी हिरोईन म्हणलें कित्याक इतली जंटलमॅन टायप येयलें न्हू
आनी हांव तेज्या लागीं उलयलो ते मागीर आपणें एक्टींग केल्या कोणा रॉड्सनाक आनी अशें तशें हांवें म्हणलें कॉमेडी ती पूण तें उलयता तेन्ना म्हाका तेची कॉमेडी म्हणजे सारस्वतीन मातशी कॉमेडी येतात न्हू उलयता तेन्ना म्हाका कॉमेडी मातशी दिसली तेजी सो हांवें म्हणलें सांगलें ताका एका एडिशनाक सांगलें म्हाका ओके म्हणलें आनी हांवें तेन्ना ताका बूक केलें सांगलें ताका आनीक अंजू म्हणटा आमचें म्हाका सदांच हेल्प आसलो ताका मिन्नाच्या तियात्रान सावन ते म्हाका वळखताले ते म्हाका जायते हेल्प करताले आनी आमी ग्रूप केलो आनीक थोड्या तेंपान आमचे मदीं थोडे अनिताक भायर मारूं सुद्दां लागले म्हणजे ताच्या लागीं जावचें ना आमी दुसरी हाडया अशें मागीर अनिताक गवलें तें अनिताक हांवें कितें सांगलें पळय अनिता म्हणलें म्हाका म्हणलें फिल्म करपाची गरज ना आनी हांव करूं सोदना जोरी तर तुका भायर मारून तर हें फिल्म करूं सोदता हांव म्हणलें ना तूं आल्यारूच करतलो म्हणलें आनीक हांवें लास्टाक डिसिजन घेयलें त्या दुसऱ्या एक्टराक हांव नांव सांगना ताका आमच्या पितुशान सगळ्यांनी सजमणी दिली ताका तें बरें एक्टींग करता आमी आमच्या खेळान आसतले म्हजो भाव रॉड्सनाक सॉरी रॉडिक्स दे बेनावली हाच्या हितून तें आसलें आनी तो म्हाका म्हणालो हें तें बरें एक्टींग करता म्हणालो आनी हांवें ताका दिलो आनी आमी ती शुटींग केली फेर्नांदाच्या घरान केली फेर्नांदानूय हेल्प केलो म्हाका जाय तो ते फिल्म करपाक आनी आमी ते तेन्ना एक बेश्टे हांव नकोच फिल्म म्हणल्यार कितें तें अशें न्हू पूण आमी केली एक चालती पूण ते फिल्म इतले लोकांक लायक जाताले आजुनूय कोणूय उडगास करता इतली म्हजी फिल्मां आहा तितूंतले हे आमी पयले पाट केलेले तितून हांवें म्हणटा कॉमेडी केल्ली पूण जायती एक लाफ्टर कसो तितून मेळटालो जायते कितले जाण पळयता तितले आनी ताकूय एप्रिशिएट करताले दुसरे आमचे हेर पूण पिक्चराचें नांव फिल्माचें नांव पिक्चराचें नांव हांव अकबर कित्याक उरलो हें फेर्नांदाक आसलें टायटल तो ती करतालो जायती आमी चिखलान फायट केली रेब्यान लोळोन करताले सगळे हांव पितूश फेर्नांद ते आमच्या तांची थिंगा एक बरो स्पॉट मेळलो आनी ती लोकांनी इतली एप्रिशिएट केली ती आमची रेब्यांतली फायट खूब आजुनूय उडगास करता तें केल्या उपरांत मागीर म्हाका मातशी उमेद येयली एकांकिका नाटकुली तियात्र करता करता तूं चलचित्रां करूंक लागलो तर ह्या चलचित्रांचेर फ्युचर फिल्म्स तुवें तयार केल्यात ताचेर फ्युचर फिल्म म्हणल्यार पयलें म्हजें नशीब हें फिल्म करपाक म्हणजे म्हजी एक येवजण जाली कितें तेन्ना एक उमेद आसली की मातसो खंय तरी फिल्मान दिश्टी पडचो एक तेन्ना क्रेज चलताली आनीक सांगपाचें म्हणल्यार 22 वर्साच्या तियात्रान हांव नाचतालो भितरल्या मनाचो मनीस आनी त्या तियात्रान म्हाका इतलें एप्रिसिएशन मेळटालें पाद्री जायते जाण म्हाका खूब एप्रिशिएट करताले म्युजिशियन बी सारके एप्रिशिएट करताले आनी त्या उपरांत ताचें फिल्म केलें 22 पूण तातूंत म्हाका चान्स पडोंक ना पूण एक उमेद आसली की मेन रोल करूं मेळना जाल्यार असो सायडीक खंय तरी म्हणजे फिल्मान एक आसचो असो दिसतालो म्हाका तो मेळोंक ना म्हणून हांवें चिंतलें हांवूच कित्याक करचो ना आनीक हांवें चिंतलें म्हज्या लागीं एक तियात्र आसलो ते तियात्राची स्टोरी एक फिल्मी टायपूच जाताली सारकी आनीक हांवें रोखडेंच स्क्रिप्ट बरोवपाक कॉमेस केली आनीक हांवें तयार केली कित्याक जेन्ना हांव पयलें फिल्म करतालो तेन्ना राजेश भोसले तो बरो एडिटर तो म्हाका म्हणटालो सदांच ही तुमी बारीक करता ती VCD ही सारकी न्हू एक मोठी फिल्म करपाक जाय रॉक एंड रंगा तेजो प्रोड्युसर आसलो ते सीडीचो तो राजेशा लागीं उलयतालो एक आमी बरें फिल्म करपाक जाय फायट घालपाक जाय अशें आनी राजेश म्हाका सांगतालो ही तुमी कितें बरयता ताका अर्थ ना ताका एक स्क्रीन प्ले आसता ही स्क्रीन प्ले सगळें तुवें सगळें बरोवचें पडटा एंगल खंयच्यान घेवप खंयच्यान तूं एंट्री करतलो सगळें बरोवचें पडटा येदो व्हडलो बूक जाता तर हांवें म्हटलें फिल्म केलें कशें जातलें पूण बोळसान आतां बजेट तेन्ना लाखांनी जाय न्हू तेन्ना लाख म्हणल्यार वेल्यू आसलो चिंतलें आनीक हांवें राजेशाक म्हणलें अशें आहा तूं म्हणलें तो दुसरें कोणी ताका दी जाल्यार तो बेजारतालो म्हणजे हें फुटेज हाडना आनी कितें हाडना तूं फकत 2 जाण उलयता तीच घेवन येता अशें म्हणटालो तेन्ना राजेशाक म्हणलें राजेश म्हणलें तूं कित्याक शुटींग काडना तूंच शुटींग काड तूंच एडिटींग कर आनी म्हणलें म्हाका एक गट्स मेळटले तूं आपूण करता म्हणलो आनीक हांवें काडल्यान आतां स्टोरीक आतां एक्टर जाय एक्टर म्हणल्यार पयले सुवातेर म्हाका मती नासलें म्हाजें तेन्ना अनिल वलगाक हांव अनिलाक एप्रोच जालो तो म्हाका वळखो नासलो अनिलाक म्हणलें अशें आहा तो म्हाका स्क्रिप्ट हाडून दी तेणें ओके केलें मागीर म्हाका आनी एक हिरोईन जाली एक हिंदू जाय आसलो तो आमचो सावड्डेचो ताका एप्रोच जालो अशें करून आनीक जेन्ना पयलें फिल्म केलें तेन्ना म्हजे एक्टर म्हज्या वांगडा नाचताले ते सगळें एक तोंड काळें केलें कित्याक आमकां एक चान्स दिवना असो म्हणून पूण हांवें चिंतलें हांकां सगल्यांक म्हणल्यार ह्या फिल्मान घालतलो आनीक मेन हिरोईन एना आहलें तेन्ना
एनाक हांवें बूक केलेलें पूण एनाक प्रॉब्लेम जालो कित्याक तो एक हिंदू रोल आहलो आनी तें पळोवपाक एक ब्युटी म्हणजे गोरें दिसतालें सारकें एक बामणाची चली कशी आनी ताका प्रॉब्लेम जालो पूण मागीर हांवें तें मागलें जॅकी मागलें तूं आपणा 2 म्हयने रावलो आपणा कडेन जावपाना तें म्हणलें तें भेणाक खूब प्रॉब्लेम जातालो तूं दुसऱ्याक पळय तेन्ना हांवें आपलोनाचो एक रोल पळयलो इंग्लीश मॅडम टायप केलो तो जॉनाच्या तियात्रान आनी तेन्ना हांव आपलोनाक मेळलो आपलोन म्हणून करया मागलें आनी आमी ती तें म्हजें नशीब हें फिल्म केलें 2-3 वर्सां लागलीं आमकां अशें पूण केलें केलें पूण त्या उपरांत तुवें खंयचें फिल्म केलें हय त्या उपरांत मागीर रोखडेंच हांवें सोंपोन तेजे मदें VCD जाल्यो जानू मानू मागीर महानंद केलें महानंद फिल्म केलें आनी 2-3 अशी बारीक बारीक केली म्हाका तें उडगां आसना सारकें म्हणजे कितें कितें केलें तें ती ल्हान मागीर सोंपोन हें फिल्म करपाक म्हणल्यार जेन्ना म्हजें नशीब हांवें फायनान्साक घातलें तेन्ना म्हाका तेणी 5 लाख एश्युरन्स केलें आतां म्हणलें 5 लाख दिता गव्हर्मेंट आमकां कितें तरी करपाक तर ते गव्हर्मेंटाचे पयशे म्हणले तो फिल्माक आमी फिल्मूच करपाचें म्हणून हांवें मागीर सोंपोन हें फिल्म तयार केलें आनीक हांव सगळ्या हेणी लागीं उलयलो जेसिकाक तांकां स्टोरी खूब लायक जाली सगल्यांक विली म्हणटा म्हजो सदांचोच सेल्वी म्हाका सदांच तेजो सपोर्ट आहा आनीक अशें सगळे आहले आनी मेन म्हणल्यार टोनी रिबांदर तो सगळे सॉंग फिल्मांनी म्हाका सदांच सॉंगां तेजी सगळे आनी तो सांगपा म्हणल्यार तो केन्ना पयशांच्या बद्दल तेजें कांयच ना तो खूब हेल्प अशें म्हणजे सगळ्यांक ग्रुपान हाडलें आनी सगळ्यां लागीं उलयलो आनी हांवें सोंपोन तयार केलें पूण तेन्ना म्हाका फायनान्स तें मेळना एकूच तुकाय खबर आसतलें तुंवूय आसलो आसता तेन्ना 1 लाख सँक्शन केलो तेणी पूण हांवें तितून नेट धरलो आनी हितून म्हाका एक्टराचो सारको फूल सपोर्ट हांवें कितें तांकां दिलां ती 3 जाणां जें कितें दिवंक जाय फिल्म तयार जालें पूण मातसो आतां तें केलां आनी अशीं म्हजीं फिल्मां सगळीं जालीं तयार आनी हांव त्या लोकां मदीं दाखयतां लोकांकूय खूब आवडटात आतां हो जो आतां तुजो निमाणो तियात्र जो तुवें चालू केला ताचें नांव परत एक फावट खुशी देवाची खुशी देवाची ह्या वेळारूय खुशी देवाची जावं कारण जो तुजो वावर आसा तो असोच मुखार वचूं आनीक ह्या फुडें तूं तियात्र बरयत राव एक बरो बरोवपी आनी दिग्दर्शपी जावं हें आमी मागतात दुबावना तुवें जायते तियात्र बरयल्यात दिग्दर्शीत केल्यात लोकां मुखार हाडल्यात दुसऱ्यांचोय आदार घेतला आनी ह्या वेळार तूं आमचे मेरेन पावलो आनी आमी लोकां मुखार तुका हाडपाचो प्रयत्न केलो जोकी कॉन्सेसांव गोम्स खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजाचे खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा हांवूय तुमकां सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा चड करून तूं म्हाका जायते पाटी एप्रिशिएशन दिता जायते पाटी तूं म्हाका मेळटा खुशालकाय मेळटा तेच परी प्रुडंट मिडियाक तांकांय चड देव बरें करूं त्या भायर जे लोक म्हाका पळयतात तांकां खास तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी इतल्यानूच जोकी कॉन्सेसांव गोम्स हाच्या सांगाताक आयची ही माणकामतें कार्यावळ हांगाच सोंपयता पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदेवस